किती आहा ह्या मिनिट्स ऑफ मिटिंगा भितर आनी जी आतां ताजो रेलेवन्स कितें सध्या? ते मिनिट्स कशें जालें गेल्या वर्सा हांवें पर्पजली म्हणजे ते ऑफिशियली घेवपाक लागून हांवें ते ठराव घातलो जात्रेच्या आदी म्हयनोभर मिटिंगेक. हेचें कारण कितें, तेच्या पयलीं हांवें जबरदस्त बऱ्या तरेचें बॅरिकेडींग केल्लें, पूण आमच्या लोकांक तें नाका आसलें. आमच्यात ह्याच लोकांक नाका आसलेलें, हेंचेत विरोध आसलेलो. म्हणटकनी ते जात्रा जाली, बॅरिकेडींग सगळें कंप्लीट जाल्या उपरांत हेंच्यांनी परत तेचेर बॅरिकेडिंगाचेर विरोध करपाक, आरोप करपाक व्हडले आरोप केले म्हाजेर, भयंकर व्हडले आरोप केले. म्हणटकनी ऑफिशियली तेचेर ठराव घेवपाक लागून हांवें ते मिनिट्स घातलेले. त्या मिनिट्साचेर कितें आसलेलें की बॅरिकेडींग करपाची गरज आसा, बॅरिकेडींग करून लोकांक वेवस्थीतपणे लोकां देवाचें दर्शन दिवप हें गरजेचें आसा. हें सगळें करपाक लागून ते ऑफिशियली मिनिट्स घातलेले. ज्या दिसा एडमिनिस्ट्रेटर आयलो, PI आयलो, DYSP आयलो, ते म्हाका सांगपाक लागले बॅरिकेडींग करचें पडटलें म्हणून तुका, ना जाल्यार आमी कांय करूं शकना हांगासर, तुमचें आमकां लागना. तेन्ना हांवें हेंकां सगळ्यांक मॅनेजींग कमिटीच्या ऑफिसान आफोवन हाडलें आनी हेंचे कडेन उलया म्हणून सांगलें. PIन डायरेक्ट सांगलें, तुमकां पडोन गेल्लेलें ना, भायर समज कितेंय जालें जाल्यार तेची जबाबदारी आमचेर येतली, तुमी गांवकार आनी मॅनेजींग कमिटी घेवचे ना, अशें तरेचें इन्स्ट्रक्शन. आनी तेणी रातच्या 7 म्हाका नोटीस सर्व केल्या. आसा म्हाजे कडेन नोटीस ती PIन सर्व केली, तुका बॅरिकेडींग करचें पडटलें, अदरवायज जे कितें कॉन्सिक्वन्सीस जातले ते तुका भोगचे पडटले म्हणून. रातच्या 12 बॅरिकेडींग हाडून हांवें उबें केल्या गेल्या वर्सा जात्रेक. ह्या वर्सा पुलिसांनी बॅरिकेडींग केलें ना न्ही? ना, पुलीस बॅरिकेडींग करिना. पुलीस इन्सिस्ट केलें ना न्ही पुलिसेन? केला. अंदूय बी केला? पोलिशेन एवरी इयर पोलीस एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पडून ताणी करून घेतलें न्ही तुमचे कडच्यान? पुरू करून घेतलेले. अंदू तेंच्यांनी खंय म्हाका आतां रिपोर्ट मेळटा तेंचे कडल्यान, कारण हांव केन्ना कोणा कडेन उलोवंक नासलेलो, पूण ह्या 2-3 दिसांक म्हाका मामलेदारा कडल्यान किंवा एडमिनिस्ट्रेशन लेवला कडल्यान म्हाका निरोप मॅसेजीस मेळटात की तेंच्यांनी अतोलनात प्रयत्न केले. अतोलनात म्हणजे आतां म्हाका तेणी सांगलां, मामलेदार आनी हे आहले पळय गॅरेज जात्रेच्या पयलीं 4 दीस पूर्ण गांवांत भोंवताले जे काम करपा खातीर, परंतु आमची कमिटी, मॅनेजींग कमिटीचो अध्यक्ष म्हूण आनी मॅनेजींग कमिटी तांकां सहकार्य करिनासलेले. आमच्या वेळाचेर कितें करताले आमी, एक सांगलें जाल्यार तेचे कित्याक लागून तो सांगता तें करून आमी कंप्लीट करताले. मामलेदार हे बीन आमच्या वेळाचेर जे येवन येताले पळय ते दर्शन घेताले, वयताले, तांकां रावपाची सुद्दां गरज पडनासली. आमी तांकां हरशीं रावपा खातीर पूर्ण 24 अवर्सा खातीर एक रूम दिताले. कित्याक लागून, कारण फूल ड्युटी तेंच्या हातीन आसता आनी आमकां दिवपाक जाय. आतां ह्या वर्सा तेंच्यांनी दिला काय ना तें खबर ना, परंतु ह्या कमिटीचेर आरोप आसा की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडीचे समज जर मामलेदार किंवा कोण येयले सुद्दां तांकां एंटरटेन करिनासलेले, अशा तरेचे रिपोर्ट्स आतां आमचे कडेन येतात. आरोप करिना हांव, पूण रिपोर्ट्स आसात हे. बॅरिकेडींग करप किंवा जें कितें साहित्य उबें करप हेका पयसो लागता. गव्हर्मेंटा कडेन तो पयसो ना तें करपा खातीर. ते पयसो आमी मोडपाक जावो, कारण लोक आमच्या गांवांत येता, आमच्या देवस्थानांक येता. गव्हर्मेंटान हें प्रोविजन करपाक लागून त्या पयशाचे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर करून दिवपा खातीर गव्हर्मेंटान माननीय मुख्यमंत्र्यान एक्चुअली आभार मानपाक जाय. तेंच्यांनी डिक्लेरेशन्स केलें की राज्य महोत्सव दिवपाचो म्हणून, आनी म्हाका स्वता सांगलां तेंच्यांनी आमचे जेन्ना ताका आमी धन्यवाद करपाक गेले तेन्ना की इन्फ्रास्ट्रक्चर लेवलाचेर जितलो कितें खर्च आसा तो गव्हर्मेंट करतलो म्हणून. आनी हें करूंक मेळटलें आसलें. आतां 1.5 म्हयन्या पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चरचें तेणी जो डिक्लेरेशन केल्लें, एका म्हयन्यान केदी व्हडली वेवस्था उबो करपाक मेळटली आसली. हेंकां दुर्बुद्धी सुचली, ह्या मनशाक दुर्बुद्धी सुचली की ते डिक्लेरेशन्स घेवपाचें ना, आमकां नाका. कित्याक लागून? कितें व्हरता, तुजें देवूळ घेवन वयता, तुजो देव घेवन वयता गव्हर्मेंट. सिस्टम उबी करपाक प्रॉब्लेम ना, आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक सगळी साधन सुविधा आसा, पूण करपाची मानसिकता आसपाक जाय. आमी पयलींच्याच मानसिकतान रावले जाल्यार जावचें ना. पण आतां देवाच्यो रुटीन ज्यो आसा कोणी आडायल्यो? गव्हर्मेंट आडायना. गव्हर्मेंट सांगिना तूं रुटीन्स करूं नाका म्हणून, पूण रुटीन्स करपाक लागून तुमकां जें कितें जाय पळय तें गव्हर्मेंट तयारी करता. आमकां आमचो गांवस म्हणून PI आहलो आनी परब म्हणून एडमिनिस्ट्रेटर आहलो, म्हाका फर्स्ट आनी सेकंड हेका मेळलो. इतलें बरें काम केलें तेंच्यांनी, सामकें स्वता बॅरिकेडींग बांदल्या तेंच्यांनी. स्वता बॅरिकेडींग ह्या आमच्या लोकांनी देवळांतली बॅरिकेडींग सोडून उडयल्यो नाका म्हणून. एका वयल्या देवळान जेतून आतां गर्दी जाता पळय थंय पूर्ण बॅरिकेडींग कंप्लीट केलेलें ऑन द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आमच्या लोकांनी देव वचना फुडें देव वचोन मुद्दाम बॅरिकेडींग तोडून काडून उडयलेले लोक आमचे आसात. विरोध केलो म्हणून आनी म्हाका हांव भियाना कोणाक. आमच्या लोकांनी बॅरिकेडींग काडला आनी आयज थंयसर गर्दी जाता म्हणून आरड मारतात. कोणाची मिस्टेक ही? एडमिनिस्ट्रेशनाची?
आमची मिस्टेक आसा ही सगळी. म्हाका मुद्दम